पंचायत खात्यान नवीन परिपत्रक काडिल्ल्यान पंचायत वांगडी चाळवल्यात. गोंय प्रदेश काँग्रेसीच्या पंचायत संघटनेन पंचायत खात्यान काडिल्ल्या परिपत्रकाक विरोध केला. तशेंच सरकारान ते फाटीं घेवची मागणी गोंय प्रदेश काँग्रेसीन केल्या. The Village Panchayat Act, which was passed in 1993-94, and all the rules framed thereunder, after the constitutional 73rd and 74th amendment, was to give greater autonomy to the village panchayats and the local bodies. Today, unfortunately, this government has decided to kill the local self bodies. तांचे पळय हक्क आसा, तांचे पळय पावर आसा, ते गव्हर्मेंटान इलिगली आपणाच्या ताब्यान घेतल्या. आनी अशें पळोवंक दिसता की एका सर्क्युलरान तांणी हे विलेज पंचायत बॉडी डिजॉल्व करून तेंचे पावर सगळे आपणाच्या ताब्यान घेतले. All this is done in the garb of garbage management. In fact, I feel like saying that under the solid waste management rules 2016, and if you open clause 15, it is the local self bodies like the village panchayats that are supposed to be managing the garbage. The village panchayats are autonomous bodies, and it is they who have to be helped by an administrative tutelage and finance by the state government to see that they implement this, not by taking over their powers. तुम्ही तांकां विचारा, 2-3 वर्सां जालीं तांचे डेवोल्यूशन ऑफ फायनान्स अंडर ऑक्ट्रॉय and under various other schemes have not yet been given to them. तेच भाशेन अंडर फायनान्स कमिशन कितले पळय तांचे दुसरे डेवोल्यूशन ऑफ फायनान्स आनी फायनान्शियल पावर्स असले ते अजुनी कांयच जावंक ना. आनी ह्या सर्क्युलरान गव्हर्मेंटान एकूच कितें मांडलां ताजेर की एवरी एप्लिकंट which is having a construction permission more than 200 square meters will submit an application to the BDO, and ते BDO ते डायरेक्टराक मुखार मांडटलो आनी डायरेक्टर ते गव्हर्मेंटाच्या मुखार धाडटले. पूण तांणी म्हणूंक ना ह्या सर्क्युलरान अंडर वीच एक्ट. when you issue a circular, the circular has to invite an application under some act. Are you utilizing which act? Village Panchayat Act? Are you under the solid waste disposal rules, or under the Town Planning Act, or the Environment Protection Act? खंयचोच एक्टाचो उल्लेख ह्या सर्क्युलरान केल्लो ना. अशें म्हणूं येता इन वन स्ट्रोक की हे सर्क्युलर इलिगल जावन आसा. ह्या सर्क्युलराक कसलोच लिगल व्हॅल्यू ना. आनी म्हाका दिसता आमचे सगळे ग्रामपंचायती जे ग्रामीण भागांनी काम करतात, आमचे पंच, सरपंचीस, उपसरपंचीस, आदले पंचीस, तांचेर हो एक हल्लो जावन आसा. 606 of 2018 ताचेर सुद्दां आमी तो नदर मारीत खंयच थंय बरयल्लें ना whether it is the orders dated 20th August or on 16th of April 2019 की सरकारान जो विलेज पंचायत काम करता एडमिनिस्ट्रेटीव ते आपणाच्या ताब्यान घेवचें. ऑन द कॉन्ट्ररी थंय बरयलां 21 नंबर पॉयंटाचेर कि the state level committee headed by the Secretary Urban Development with the Secretary of Environment will help every local body to adhere and follow the solid waste management rules by having their own facilities in place. The government is supposed to provide reports about this
We would like the government, where is the reports? We'll ask the director of Panchayat, where are the reports of monitoring the implementation? अशें म्हणूंक शकता ते की गोंया 191 पंचायती आसात की सगळ्यो पंचायती हितून फेल जाल्यो. म्हाका दिसता हें सारकें ना आनी सरकारान हाचेर विचार करचो आनी ताबडतोब हें सर्क्युलर फाटीं घेवचें. If you read the solid waste management rules, if you read the NGT circulars, the NGT orders, interim orders of 20th August 18 and 16th April 19, it is incumbent upon the government to provide assistance to the village panchayats and the local self bodies, financial and technical, so that they can deal with this issue of collection and disposal of garbage. By controlling the administrative duties, this problem is not going to get solved. By controlling and usurping the powers of the village panchayats, which are enshrined in the Act after the 73rd and 74th Amendment, this problem is not going to get solved. This problem will be solved if the panchayat minister and the panchayat department is genuinely interested in providing financial and technical assistance to see that every village panchayat has a solid waste disposal, management, collection and treatment facility of its own. There is no way that the government has enumerated any steps that the government will provide to every village panchayat or to a group of panchayats to collect and dispose their garbage. And what are the grants they are providing under the devolution of grants to the panchayats under the finance committee? You mean to say that all 191 bodies, let the government make a statement on record that all 191 panchayats have failed in their duties in solid waste disposal under the rules of 2016 or otherwise to perform their duties? पंचायत खात्यान काडिल्ल्या परिपत्रकाक कसलोच आधार ना अशें दिसता. पंचायत मंत्री, पंचायत संचालनालय आनी गट विकास अधिकाऱ्याक धरून फाटल्या दारान पंचायतीच्या कामान हात घालपाक सोदता. पंचायत खात्यान काडिल्ल्या परिपत्रकाक कायद्याचो आधार नाशिल्ल्यान ताका मोल ना अशें कळंगूटचो आदलो सरपंच, गोंय प्रदेश काँग्रेसीचो पंचायत संघटनेचो अध्यक्ष जोझफ सिक्वेरा म्हणटा. डायरेक्टर ऑफ पंचायतान खंयच्या हेचेर हो सर्क्युलर काडला तो अंडर पंचायत राज एक्ट और टावन प्लॅनिंग और वेस्ट मॅनेजमेंट. तांकां हेचेर कांयच क्लियरली बरयलें ना. फकत बरयलेलें आसा की ज्यो फायली बियॉन्ड 200 मिटर्स 200 स्क्वेअर मिटर कन्स्ट्रक्शन आसतात त्यो फायली सोमत्यो व्हिडियो घेतल्यो. आतां कितें बरयल्लें आसा ती फॉरवर्ड ऑल द प्रपोजल्स. आतां हेचेर हांव नको आनीक पंचायत चलता जाल्यार गव्हर्मेंटाची ही आमची कितें आसा आमी सेल्फ ग्रासरूट लेवल म्हणटा ही. आतां हांव नको डायरेक्टर ऑफ पंचायट्स ऑर द मिनिस्टर इन चार्ज ऑर द BDO हेंचो आनीक पंचायत आसा जाल्यार जे पंचायतीक आमकां कायदे दिलेले आसा पंचायत राज एक्ट रायट तेचेर तुमी एमेंड करिनासतना एक्ट करिनासतना तुमी आनी ह्यो सर्क्युलर काडटा. म्हाका उगडास आसा अबावट 15 years बॅक 12 years बॅक कालांगूट पंचायतीन असलेच सर्क्युलर हायकोर्टान चॅलेंज केलेले. सो ऑल्सो अंजुना पंचायतीन. सो वी हॅव टू डिग आउट ऑल दीस इश्यूज एंड हॅव अ नायस कंप्लायन्स एंड गो फॉरवर्ड वीथ इट. पूण प्रॉब्लम एकूच आसा की गव्हर्मेंटान हेचेर मातशें तरी स्टडी करूंक जाल्लें. बाबा सर्क्युलर आमी काडटा जाल्यार खंयचे तर्फेन हो आमकां बऱ्याक पडटलो तो. तेन्ना 2-3 पॉयंट्स जाल्ले ग्राम सभाचे पॉयंट्स घाल्लेले आनी तेणेन सांगलेलें आमकां तुमी ऑब्जेक्शनां घालात म्हणून. आयज 2.5 वरां जाले आमी ऑब्जेक्शनां घातले हियरिंगूच जायना. आनी फाटीं हियरींग जालां तें अबावट 4 months बॅक आनी तेजे उपरांत आमकां आन्सर कांयच दिवंक ना एमेंड करता म्हणून गोवा पंचायत गोवा ग्राम सभा रुल्स. आतां हेचेरूय तेणें आमकां तरी फायली एक्ट तरी नोटिफिकेशन केलेलें जाल्यार आमी आमची ऑब्जेक्शनां घालपाचें. पूण हो सर्क्युलर इज अनवॉन्टेड आनी हांव हे आमचे गोवा पंचायत राज संघटनाचे तर्फेन सारको हो
आयज हो बरो न्हू हो पंचायत राज एक्टाक बरो न्हू सरपंचांक बरो न्हू आमच्या मेंबरांक बरो न्हू पंचायत मेंबरांक फकत हितून गेन आहा ती फकत BDO डायरेक्टर ऑफ पंचायत आनी द मिनिस्टर इन कन्सर्न हांकांच हो बॅकडोर एंट्री पंचायतीन मेळोंक जाय म्हणून अशें करता नाजाल्यार म्हाज्या हिसपान तुमकां तरी इतले पावर जाय जाल्यार पंचायती आनी कित्याक चलयता तुमी पंचायत इलेक्शनां कित्याक घेता जिल्हा पंचायत इलेक्शनां कित्याक घेता ODP इज देर रायट विदाउट हॅविंग द प्रॉपर इन्फ्रास्ट्रक्चर government is implementing buildings like 150 FAR, 200 FAR. So have they ever thought where we will get electricity from, where we will get water from, how the garbage disposal will be there? Have the government ever thought of that? They have not thought. They have thought that ODP is there. Okay, put ODP for Kalangud, Kandoli, Parra, Arpora. What is this? And 150%, 200% FAR just because you all are in power, which is not right now. Even after objecting to that, they have gone ahead with it. But what happens to the same issue with the panchayats then? Panchayat without thinking about garbage. When we deny, the panchayat denies them for a particular license, they go to the director of panchayat. Under 66(2). So that's an easy Under, way out. Yeah, so why you are coming up with this circular? Now, that is why. Under 66(2), Oh, the government under the village They panchayat have act powers. have a power to be an appellate body on the panchayat, but let every individual go through the process which is enshrined under the law. गांवची उदरगत करपा खातीर पंचायतीक अधिकार आसा आनी ती करतना लोकांक जाय तीच करपाची गरज आसता. मात ह्या परिपत्रका प्रमाण पंचायतीचो हक काडल्यार सरकार आपणाक जाय ती उदरगत करतलो. बिल्डर लॉबी तयार जातली आनी गांवचे गांवपण काबार जातले. देखून गोंयांतल्या सगळ्या पंचायतीन काडिल्ल्या परिपत्रकाक विरोध करचो अशी मागणी जोझफ वाझान केल्या. आमकां गोमयलें ना की बाबा असो असो सरकार आमी सर्क्युलर काडपाचो आसा आनी ह्या सर्क्युलरा प्रमाणे तुमी तो सर्क्युलर इम्प्लिमेंट करपाक पडटलो अशें म्हणून हेजेर कांय विचार जालो ना म्हणून आमकां डायरेक्टर पंचायतान केन्नाच आमकां आपोवंक ना आनी सांगूंक ना की हे सगळे जे गोश्ट्यो आसा ते गोश्ट्यो पंचायताक येतल्यो आनी ते तुमी करपाक जाय म्हणून म्हाका दिसता. सरकाराचो कायदो आशिल्लो पयलो सरपंचांक डेप्युटी सरपंचांक आनी लोकल रिप्रेझेंटेटीव आहा पळय तांकां हाडपाचें आनी तेंचो विचार करपाचो तेंच्या मुखार घालपाचो आनी तेंचे विचार आयकूनूच ह्या सर्क्युलर काडपाचो. पूण आतां सांगपाक म्हणल्यार म्हाका दिसता त्या प्रमाणे सरकार चिंतता. हांव म्हणूंक सोदता आमचे पंचायत राज आनी पंचायत राजाचो आमचो मिनिस्टर आसा त्या खात्याचो मिनिस्टर बाब मोविन उदीन म्हाका दिसता पंचायताचे सगळे पावर आपल्या ताब्यान घेवपाक आनी पंचायताक जें कितें उरलां ते पासून तें आमकां काडून उडोवपाक सोदता. कित्याक ह्या सर्क्युलरा प्रमाणे गमन येता की आमचो हक जो पंचायताचो हक आसा तो हक आमचो काडून उडयला म्हणून. आयज तर पंचायत जे गांवान कितें जावपाक जाय गांवान कितें डेव्हलपमेंट जावपाक जाय तेजेर तर पंचायत कंट्रोल करना जाल्यार गांवान सरकाराक जाय तशें जातलें आनी नाका जाल्लें जातलें आनी पंचायताचेर अन्याय जातलो. हें जावपाक जायना. आतां ह्या सर्क्युलरा प्रमाणे दिसता की डायरेक्टरा पंचायताक मुखार घालून सरकार डायरेक्ट बिल्डरां कडल्यान कितें तरी काडपाक सोदता आनी आमचो जो रेव्हेन्यू आमकां येतालो तो रेव्हेन्यू आमचो बंद करपाक सोदता. हें म्हाका दिसता आनी त्या कारणाक लागून आमी सगळ्या ब्लॉकांनी वचून सगळ्या सरपंचांक डेप्युटी सरपंचांक जे पंचायत मेंबर आसात त्या पंचायत मेंबरांक आमी मेळपाक सोदता आनी तेंचे विचार आयकून घेवपाक सोदता आनी अकॉर्डिंगली जे विचार तेंचे कितें आसा ते मुखार घालून आमी सरकाराक एक रिप्रेझेंटेशन दितले
आनी सरकाराक सांगतले की हो जो सर्क्युलर आसा तो तुमी विड्रॉ करा म्हणून. आनी हो विड्रॉ करचोच पडटलो सरकाराक. गांवांत विकास चल्लो जाल्यार पयले जे पावर आमकां दिवपाक जाय आशिल्ले ते पयले पावर दी. आमकां फंडींग कर सारकें. आनी आमकां जर तुका दिसता आमचें काम चुकता वा पंचायताचें काम चुकता जाल्यार तुज्या सरकाराची मेशिनरी आहा ती आमकां दी आनी आमच्या ती मेशिनरी घेवन आमकां काम फुडें करपाक आमकां संदी दी. असले सर्क्युलर काडून आमचे पावर आसा ते बंद करपाचे हे प्रयत्न करनाका. म्हजें डायरेक्ट अपील आसा पंचायत मिनिस्टराक की हो सर्क्युलर इल्लिगल आहा, हो सारको ना. आनी स्पेसिफिकली हेजेर जें कितें म्हणलेलें आसा तें कोणाक कांय समजना ना म्हणून आमच्या पंचांक ना जाल्यार सरपंचाक कोणाक कांय समजना. हाचेर क्लॅरिफिकेशन दिवपाची गरज आसा. आनी म्हाका दिसता आमच्या हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर बाब सावंत हेणें हेजेर इंटरव्हीन जावपाची गरज आसा. आनी आमकां सगळ्या पंचांक सगळे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह पंच मेंबर आसात पळय तांकां आपोवन एक बसका घेवन हेचेर विचार करून हेचेर आमकां क्लॅरिफिकेशन दिवपाची गरज आसा.